आगळे फातोर्ड्या बुधवारा राती चोरांनी 2 पसरे फोडून लाखभर रुपयाचो म्हाल आणि कॅश फारायली. चोरांनी मोबायलाच्या आणि स्पोर्ट्स शॉपाचे शटर फोडून शॉपा लुटली. चोराचे कर्म बिरेस्तारा सकाळी कळे उपरांत मडगांवच्या पुलिसांनी वचून पंचनामो केला. नित्या भशेन चोरांचो मात पत्तो लागलो ना. चोरयो वाडिल्ल्यान पुलिसांनी सादूर रावचे म्हूण लोक मागतात. आगाळी फातोर्डाच्या कृष्णा कॉम्प्लेक्सांतलीं ही 2 दुकानां चोरांनी फोडलीं. बुधवारा राती मोबायल आणि स्पोर्ट्स शॉपाचे शटर फोडून चोर दुकानांत घुसले. मोबायलाच्या पसऱ्यांतल्यान 45,000 कॅश, पॉवर बँक, स्पीकर्स आणि 2 मोबायल फारायले. पयले शटर ओपन आशिल्लो, पुलिसाक फोन केलो, 1 वरा मागीर येयला पुलीस. भितर वचून सुद्दां सगळें कॅश ना, कॅश अरावंड आसतलो 40-45. मागीर 2 मोबायल वयले, पॉवर बँक वयला, स्पीकर्स वयले. चोरांनी मोबायलाच्या शॉपा कुशीक आशिल्ल्या स्पोर्ट्साच्या सामानाच्या शॉपाचेरूय हात मारलो. 7 सुमार पडटी चोरी जालो. जेसी वयले ट्रॅक पॅन्ट, बॅट, बॉल, शूज, ट्रॉफी चड वयले. हय. मडगांव आणि फातोड्ड्या आत्र्या पयऱ्यान चोरयो जातात. पोलिसांनी रातचे सादूर रावचे, गस्त वाडोवची म्हूण फातोड्डेचे लोक मागतात. म्हाका दिसता आमचे पुलीस डिपार्टमेंटान स्ट्रिक्ट विजिलन्स दवरपा जाय, रातचे रावंड घेवपा जाय तेंच्यांनी, कित्याक असले चोरी वाडत आहात आनी आतां एल्सान कितें जाता, लोक हॉलिडे बीन गेल्लो आहा, ताका लागून पुलिसान मातशें स्ट्रिक्ट हें करून ते रावंड्स घेवपाक जाय. कित्याक लोक बीन आपले फ्लॅट लॉक करून हें करून भायर सरलो, हॉलिडे बीन गेल्ले आहा. ताका लागून आमचे पुलीस डिपार्टमेंटाक मागता की तांच्यांनी एक स्ट्रिक्ट विजिलन्स दवरपा, PSI बीन अशें करून रावंडार दवरपा जाय. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. कुंकळे युनियनान दवरिल्ले दुसरे अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सर्तीन बुधवारा सांजे 3 मॅची जाल्यो. पयले मॅचीन हरियाणा पुलिसांनी वेस्टर्न रेल्वेक हरयले. दुसरे मॅचीन इंडियन बँकेन केरळ पुलिसांक मारले. तिसरे मॅचीन पुणेचो इन्कम टॅक्स पंगड जिखलो. तांणी यजमान कुंकळे युनियनाक मारले. अखिल भारतीय फिडे रेटिंग सर्त सोमारा पणजे मिनेजीस ब्रागांजा हॉलांत जातली. तिसवाडी तालुका बुद्धिबळ संघटना ही सर्त घेता. 22 तारखे मेरेन सर्त चलतली. गोंयचो इंटरनॅशनल मास्टर अनुराग म्हामल ह्या सर्तीन टॉप सीड आसा. सर्तीची खास गजाल म्हणल्यार राज्यांतली रिकॉर्ड इनामांचें मोल. जैतिवंतांक मेळटले 50,000 रुपया, जाल्यार सगळी धरून 3.5 लाखांची इनामां वाडटले. आमची फर्स्ट TTC ऑल इंडिया ओपन फेडरेटिंग चॅस टुर्नामेंट गोंयांत आमी घडयता. आणि ह्या टुर्नामेंटान आतां मॅक्झिमम वी आर एक्सपेक्टींग अरावंड 300 पार्टिसिपंट्स. हितून आतां पर्यंत आमचे कडेन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स वी गॉट अरावंड 100 पार्टिसिपंट आतां पर्यंत रजिस्टर्ड जाल्ले आहा. 18 तारखेक 9:30 सकाळी हो टुर्नामेंट ओपन जातलो आणि 22 तारीख पर्यंत हो चलतलो. 3:30 ताचें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसा. गोंयांत सगळ्यांक चड अमावंटाचे प्रायजीस ह्या टुर्नामेंटाच्या थ्रू आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले. ऑलमोस्ट 3.5 लाख इन कॅश प्लस ट्रॉफीज. दिस इज जस्ट टू create awareness about chess and to encourage chess so that more and more people can participate and make it more lucrative for them to participate. This tournament, how is rating? Anurag is top seed is Anurag Mamal. Goa's Anurag Mamal.
मागीर नेक्स्ट कोणा नेक्स्ट इज अक्षत कंपरिया इथे. I am Akshat Kamparia is second. हालीच फोंडा तालुक्यान एक ऑल इंडिया ओपन रेटिंग तर रोखडोच तुमी करता शेड्यूल वायज ऑर एवरी एसोसिएशन हॅज टू ऑर्गनायज तशें कितें आसा? ना तसं काही ना कोणी Actually wanted to hold it in continuation with Ponda, पण मागीर so that people are attracted to both the tournaments. पण मागीर सांगली tournament एक मदीं आयलो, so that is why that gap between Ponda and so people mostly go to Sangli and then come here. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.